कळंगुटे पोलिसांनी टाउट्स विरोधी कारवाये खाला 16 जाणांक अटक केल्या। जाल्यार पर्यटन खात्यान दुबावितांक 80,000 रुपयाचो दंड वसूल करून तांकां समज दिवन सुटका केली, अशें कलंगूट पुलीस निरीक्षक परेश नायक हांणी सांगले। जाल्यार फाटल्या 6 म्हयन्यांत टाउट्स विरोधी 500 केशी दाखल केल्या, अशें तांणी ह्या वेळार सांगले। सर, आयज कलागूट वाठारांत तुमी टाउट्सांचेर एक ड्रायव्ह केल्लो आसा। इट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस। आमी आतां लास्ट 6 मंथ्स अराउंड 500 टाउट्साचे केसीस बूक केला आणि काल तशेंच आमी एक ड्रायव्ह सुरू केल्लो वेरीन वी अरेस्टेड 16 टाउट्स तांकां मागीर आमी अरेस्ट केले आनी प्रोड्यूस केलो डायरेक्टर ऑफ टुरिजम आनी तांकां 80,000 फायन मारली वीच वॉज पेड बाय दॅम। So this will be continued till the season starts, and this will try to see that there are no touts moving in the Kalangut jurisdiction. We'll try to minimize the touting which has been done here in this tourist spot. As compared to the last time आणि ह्या हितून 16 धरलेले आसा, सो इनक्रिजींग खंय तरी सरप्लस जायत आहा अशें दिसता तुमकां? ना, सरप्लस I don't understand. खंय तरी टाउट्सां मदीं वाड जायत आसा और ना, वाड जावपाक म्हटल्यार आमी वी हॅव बूक मोर केसीस। आमकां दिसता आमी धरता, सो टाउट्सां मदीं वाड अशें सांगपाक शकना हांव, पूण कंपेर्ड टू लास्ट इयर आमी खूब एक्शन अंडर टाउट्स अँड टुरिजम एक्ट एक्शन आमी चड जाणांचेर घेतल्या कंपेर करीत जाल्यार। सो आतां वी आर ट्रायिंग अ लेवल बेस्ट। सर, टुरिस्ट सिजनूय आतां स्टार्ट जावपाचो आहा थोड्या दिसांनी, सो हेचेर कशी कितें तुमचें एक्शन आसतलें? सीजन स्टार्ट जालो काय आमची पेट्रोलिंग 24 तास वाडटली आणि वी विल बी अजून आतां आमी रस्त्यार दिसता तशें आनी चड रस्त्यार दिसपाक लागतले आनी वी विल ट्राय टू कंट्रोल इलिगॅलिटीज इन कलंगूट।